पंचायतींनी घरपट्टी वाडोवची असो आदेश सरकारान 2022 वर्सा काडिल्लो। कांय पंचायतींनी घरपट्टी वाडयल्ली जाल्यार कांय पंचायतींनी ती वाडोवंक नाशिल्ली। ह्याच विशया वयल्यान कलंगूट पंचायतीन आयतारा 17 ऑगस्टाक खासा ग्रामसभा आपयल्या। मात कलंगूटचो आमदार मायकल लोबन घरपट्टी वाडोवपाक खर विरोध केला। हो टॅक्स तो टॅक्स करून पयलींच लोकांच्या माथ्यार करांचे वजे आसा। देखून पंचायतीन घरपट्टी वाडोवन हे वजे आनीक वाडोवचे न्ही अशें आवाहन आमदार मायकल लोबन केला। कोण इम्प्लिमेंट जर करूंक सोदता तर म्हाका दिसता कोणे तरी कलंगूट पंचायतीक सांगलें की हे नोटिफिकेशन येयला तुमी इम्प्लिमेंट करा। हांव सरपंचा कडेन सकाळीं आयज उलयलो की दिस नोटिफिकेशन इफ इट इज इम्प्लिमेंटेड तेणी कोणे तरी घातला आसतलें की हाऊस टॅक्स रिवायज करचे म्हणून वा कितें तरी अशें करचें म्हणून फाल्यां तेंच्यांनी मिटींग आपयल्या 17th August 2025. So I spoke to Sarpanch today and I will also write to them, to the secretary, की as it is आमच्या लोकांचेर खूप वजन वाडलेलें आहा। म्हणजे म्हारगाय वाडल्या, कस्टमर उणे जाल्या, रेट जी मेवताली कोणाक 900 रुपीज मेवताली रुमाक वा 1000 रुपया रुमाक मेवताली ती आयज 500 रुपयाचेर पावल्या। नंबर ऑफ रूम्स इन्क्रीज जाल्या इन द कोस्टल बेल्ट, नंबर ऑफ रेस्टॉरंट्सूय इन्क्रीज जाली। जे कोण थोडे जाण भाड्याक बसून दिताले तेंच्यांनी ते कोण घेवपी आहले पळय ते गोंया भायले लोक वेदर इट आर फ्रॉम कर्नाटका, महाराष्ट्रा और सम अदर प्लेस तेणी घेवन 6 म्हयन्यांनी सोडून पावले। गिरायक व्हडलेशें जायना म्हणून आनी तितून हे टॅक्स रिवायज जावचे न्हू फॉर दोज पंचायत who were saying that we cannot increase our tax where there is a notification. हे notification धाडला सरकार। आता तुमका जाय तितले घेया न्हू तुम्ही। If there is a notification and if you want to slightly decrease it, you take the body resolution and you tell the people that this is what we have decided. पंचायतीक फायदा जावंक जाय आणि लोकांकूय फायदा जावंक जाय। Local should be balanced. This is what I'm saying. The villagers should be balanced. If you go strictly as per this notification, people will be overburdened. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।